नमस्कार. गोवा टुनाइट आज स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीमीक गोयच्या 33,000 पारंपारिक कारागिरांची नोंद. 55% टेलर, 18% फुलकार, 24% गवणे, शेंद्र्यो सान्नकार, मेस्तांचोय आस्पाव. फाटल्या वर्सा मोपा विमानतळावेल्यान 37 लाख, दाबोळी सावन 74 लाख प्रवाशांची यो वच. मोपा परस दाबोळी दोबरात प्रवासी, विमानाय लागीं दोबरात. खासा रिपोर्ट. दिल्लीत आप काँग्रेसीची सीट शेअरिंगाचेर बसका. दिल्ली 7चे 7 सीट आप जिखता म्हणून पंजाबात सभेत केजरीवालाचो दावो. पंजाबात आपाचो आदीच एकला चलो. प्रादेशिक पक्षूच गोंयकारांचे प्रस्न सोडवंक शकता. राष्ट्रीय पक्ष कित्याक जाय विजयाचो प्रस्न. गोंयचे प्रस्न थंयच दवरून देशाच्या नांवान मतां दिवप खंय बरोबर न्ही. आनी साश्टी मुरगांवां फाल्यां आनी परवा मर्यादीत उदका पुरवण. सांगेचे PWDची भौशीक कळवणी. पोन्न्या पायपलायनीची लिकेज जाग्यार घालपाचें काम. खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीमीक गोयचे 33,000 मायज पारंपारीक कारागिरांची नोंद. तातूंत 55% म्हणल्यार 18,000 मायज टेलर, 22% म्हणल्यार 7,000 फुलकार, उरिल्ल्या 24% गवणे, शेंद्रो सान्नकार, मेस्तांचोय आस्पाव. सरकाराचो डाटा सांगता. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजने खातीर गोंयांतल्यान 33,442 वेगवेगळ्या पारंपारीक कामगिरांची नोंद. तातूंतले 55% म्हळ्यार 18,344 कपडे शिवपी टेलर, 22% म्हळ्यार 7,324 फुलां गुंथपी फुलकार, उरिल्ले 24% चडशे गवणे तशेंच शेंद्र्यो सान्न करपी आनी मेस्तांचो आस्पाव. हस्तकला मंत्री रवी नायकान विधानसभेत लेखी जाप दिल्या. गोंयच्यान नोंद केल्ले कारागीर अशे: शस्त्र करपी 11, म्हाले 537, पाटले शेंद्र्यो सान्न करपी 1,817, धवड लोहार 220, व्हडे करपी 20, मेस्त 1,467, चपला करपी 98, बावल्यो खेळणी करपी 200, नुस्तेमारीच्या जाळे करपी 489, फुलकार 7,324, सोनार 339, हातोडे पाने करपी 103, कुलपा करपी 13, गवंडी 1,838, कुंभार 143, मूर्तिकार 296, कपडे शिवपी टेलर 18,344, मडवळ धोबी 193, प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मोपा परस दाबोळी पॅसेंजर दोबरात. पोरू मोपा विमानतळावेल्यान 37,27,000 प्रवाशांची यो वच. दाबोळी सावन 74,37,000 प्रवाशांची यो वच. मोपाचेर 13,037 विमानाचें उड्डाण. दाबोळे 48,195 विमानाचें उड्डाण. खासा रिपोर्ट. पोरू 2023 मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार यो वच करपी प्रवाशांचो आंकडो 37,26,713 चेर पावला. ह्या वर्सा 13,037 विमानांनी उड्डाण घेतले. मोपाचेर 19,01,034 प्रवासी देवले, जाल्यार 18,25,979 प्रवाशांनी उड्डाण घेतले. देशी प्रवासी 36,63,843, जाल्यार विदेशी 44,253 प्रवासी. सगळ्यांत चड प्रवासी डिसेंबरात इयर एंडिंगाक आयिल्ले. चार्टर्ड प्लेनांतल्यान मोपाचेर 15,000 प्रवाशांची यो वच. मोपा विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत दाबोळेची विमानां मोपाचेर डायवर्ट जातली म्हूण बरोच बोवाळ जाल्लो. मात पोरूचे आंकडे पळयल्यार चित्र वेगळेच दिसता. मोपा परस दाबोळे दोबरात प्रवाशांची नोंद जाला. दाबोळे जानेरात सगळ्यांत चड सुमार 7 लाख प्रवाशांची यो वच जाल्ली. इयर एंडिंगाक येवपी ट्युरिस्टांची चॉयस मात मोपाच. दाबोळे पुराय वर्सा 44,991 विमानांतल्यान 69,55,313 देशी प्रवाशांची यो वच, जाल्यार 3,204 विमानांतल्यान 4,81,913 विदेशी प्रवाशांची यो वच. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. दिल्लीत आप ग्रेसीची सीट शेअरिंगाचेर खासा बसका. पंजाबात खडूर साहिबात
जाहीर सभेत दिल्लीत 7 सिटांचेर आपजिकता म्हणून केजरीवाल जाहीर उलयलो. पंजाबा प्रमाण दिल्लीतूय विरोधकांचे एकला चलो काय म्हणून प्रस्न. ते वटेन 34 सीट शेअरिंगाचेर बसका. दिल्लीचे सीट शेअरिंगाचेर गोयचे लोकसभा सीटांचे शेअरिंग शक्य. दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है. दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं. दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे. पंजाबात खंडूर सहिबात दिल्लीच्या 7 सीट आपाक म्हूण केजरीवाल उलयलो. दिल्लीतूय विरोधकांचे एकला चलो रे काय म्हूण प्रस्न. दुसरे वटेन सोमतीच काँग्रेसी बरोबर बसका जाली. दिल्लीत सीट शेअरिंग जाग्यार पडल्यार गोंयचे सीट शेअरिंगूय शक्य. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रादेशीक पक्षूच गोंयकारांचे प्रस्न सोडूंक शकता. हांगा राष्ट्रीय पक्ष कित्याक जाय? विजयाचो प्रस्न. गोंयची अस्मिताय राखूंक गोंयकारांनी एकठांय येवचें म्हणून राया एका कार्यावळीक गेल्ले कडेन विजय उलयलो. गोंयचे प्रस्न थंयच दवरून देशाच्या नांवान मतां दिवप बरोबर न्ही. गोंयचे प्रस्न खंय सुटपाक जाय. आमची संस्कृती, आमचें दायज हें आमी जर राखून दवरतले जाल्यार आमी गोंयचे सगळे समाज बरोबर एकवटान आसूंक जाय. पूण गोंयांत एक वायट वस्त म्हणटा ती अशी की स्थानीक पक्ष जे आहा, रिजनल पार्टीज, त्यो गोंयकारांक ते व्हडले चलना. गोंयकारांक नॅशनल पार्टीच जाय आनी कामां सॉल्व जावपाक दिल्ली वचून झक मारपा जाय. मूळ गोंयकारांक, स्थानीक गोंयकारांक हें कित्याक चलना? हे भायले येवन ताणें आमचे कित्याक फुडार डिसायड करप? हो म्हाका दिसता प्रश्न तुमी उत्तर दिवंक जाय. सुशेगाद चिंतपाक जाय. तर दीस आहा, आमकां खूब टायम आहा. पूण जर ना जाल्यार मागीर सगळे ते नॅशनल पार्टीन जॉयन जातले. आतां आमकां एक हें आयलां, 1 नेशन 1 इलेक्शन. म्हळ्यार बारीक इशू, रायचो बारबाट सोशल कल्चरल असोसिएशन, तांचे लोक उत्सव, हो इशू उरना. इशू देशाचो, देशाचें चिंतप आनी हांगा मत मारप. हें आमकां संवय आतां लावपाक स्टार्ट करतात ते, आनी ताजेर आमचो फुडार व्हडलो बरो ना. म्हणून हो फुडार जर बरो जातलो जाल्यार आमी एकवटान सगळ्यांनी झगडूंक जाय आनी आमची कला आनी संस्कृती जिती दवरूंक जाय. ही जिती दवरपा खातीर आमी सदांच तुमचे बरोबर आहा. रेजिनाल्डूय आसा, हांवूय आहा, आनी हांव सदांच तुमचे बरोबर आसतलों हाजे फुडें. आनी केन्नाय तुमचो जेन्ना उलो आसतलो तेन्ना हांव तुमचे बरोबर सदां आसतलों. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. साश्टी आनी मुरगांवां फाल्यां आनी परवां मर्यादीत उदका पुरवण जातली, सांगे PWDची मॅसेज. पोन्न्या पायपलायनीची लिकेज जाग्यार घालपा खातीर साळावले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटार मडगांवां बायफर्केशन प्लांट ते वेर्णा पॉयंटाचे म्हत्वाचें काम करतले. ते खातीर खंय 48 वरां तरी लागतलीं. डॉक्टर एनी राजन ह्या सिनियर प्रोफेसरान कोंकणी भाशेचो प्रचार करूंक तशेंच मुळाव्या पावण्यार कोंकणी विद्यार्थ्यांक मदत जावंक स्पेशल डिवायस ऑडिओ पुस्तकम डेव्हलप केला. कोंकणी टिचर विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण ऑडिओ पुस्तकमाचो बरो लाव जाता. देवनागरीत एरर फ्री काम करूंक एक वेबसायटूय डेव्हलप केल्या. खासा रिपोर्ट. माया अजापान किरा कडेन पळयताली. किराचे उलोवणे अचकीत ताचे कानार पडले. तें किरा म्हऱ्यांत आयलें. किरा, द कोंकणी टेक्स्ट बुक दॅट टॉक्स. पर्वरे एक्डिल स्कुलांत 1ली ते 4थीचे भुरग्यां खातीरचे कोंकणी टेक्स्ट बुक उलयता आनी कोंकणी भुरग्यांक कोंकणी शिकयता. ऑडिओ पुस्तकम हे कोंकणी शिकोवपी डिवायस खुबश्या भुरग्यांक उमेदीन कोंकणी शिकपाक आदार थारता. कोंकणीत लागीं लागीं फूल मार्क घेवपाक तांकां आदार मेळटा. आमी तो रेडिओ रीड करता तेन्ना आमी ईच एंड एवरी 1 पॉयंट आसा ते रिडींग करतना आमी तेजे पॉयंट करता. मागीर ते रिडींग जातकच आमकां हें करता. मागीर टिचर आमची सांगता की तुमी लर्निंग करूंक जाय. टिचर पयलीं आमकां ते एक्सप्लेन करता. मागीर आमी टिचर ऑडियो लायता. आमी मागीर ऑडियोचेर आमी मागीर लेसनाचेर पॉयंट आवट करता. तो आमकां बरो हेल्प जाता. हय, उगडास उरता. मागीर जर आमी तेका ऑन दवरलें आनी खंय भोंवलें जाल्यार तें आयकोंक येता. ते वर्ड्स शिकयता, बरी एक्सप्लेन करता. गोंया भायल्या भुरग्यांक कोंकणी शिकपाक हे डिवायस बरें पडटा. वर्ड टू वर्ड, सेंटेन्स टू सेंटेन्स, इट इज हेल्पिंग टू रीड प्रॉपर्ली. How many marks you are getting in Konkani subject? Full marks every Full time. marks you are getting every time. Yes. ते आमकां शिकोवपाक हेल्प करता, एक्सप्लेन करपाक.
ते वर्ड शिकोवपाक करता. And how much marks you are getting in Kokani after that device? फुल मार्क्स. फुल मार्क्स. For full marks you are getting in the Kokani. So this device helps a lot Yes. in learning, Yeah. in understanding the Kokani also. Yes. फाटल्या 1.5 वर्सां सावन हे डिवायस वापरता. भुरगीं कोंकणी कडेन बरे तरेन लक्ष दिता. टीचर सांगता, जी कोंकणी नकोच ती घरा कडेन हिंदी उलयतात. म्हणटकूच आतां आमी कितें करता, स्कुलान आयले की तांकां ही भाशा तेंच्या कानार पडटा. म्हणटकूच ती ही कोंकणी शिकता आनी बरी शिकता. आमच्या पेक्षा ती बरी शिकतात. तांकां कितें एक नवी लँग्वेज मेळटा शिकपाक, म्हणून ती शिकपाक पळयता, प्रयत्न करता आनी शिकताय बीन ती. हे डिवायस प्रोफेसर डॉक्टर एनी राजनान कोंकणी भाशेचो प्रसार करपाचे हेतान केला. डॉक्टर एनी उलयली. Best part of this unit is that whatever language you put, it will work. There is no restrictions, and the maintenance for 1.5 years I've given to one school, no maintenance. We should have some language lab tools, and that is very important. As a researcher, I felt that this is one way we can conserve the language. What happens is when people speak the language, after many generations we may not know what is the exact words, but if we preserve it in this form, then the child also will be able to understand. So our continuous effort is to give something to the society, especially for Konkani language, and that is what our aim is, and we continue to progress doing this work. No help from the government, in fact no help from any private sector, because everybody loves Konkani, but after loving Konkani it becomes a full stop. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आयिल्ले दिसा घे गर्दी. रातच्या वेळार कॅज्युअलिटी सदांच फूल. दोतोर उणे म्हणून लोक बेजार. दोतोर म्हणटात दोतोर आसा. स्टाफ, नर्स आनी MTS स्टाफाची शॉर्टेज. हेल्थ खात्याक सांगलां, एकदां खंय कॅज्युअलिटीत रातचे 100-200 पेशंट आसता. हितून एमर्जन्सीन गेलो जाल्यार थंय लोकांची गर्दी आसा पेशंटाची, पूण डॉक्टराची थंय कमी आसा. बार्देसांत तो इतलो व्हडलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसून कितें फायदो. तर हेज्या बद्दल कितें तरी गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर आनी कितें तरी स्टाफ वाडोवन कितें तरी लोकांची मातशी बरी सुविधा करची. डॉक्टर 2 जाण आनी गर्दी गर्दी कमीत कमी 30 लोक आहा थंय. गोवा गवर्नमेंट यूजिंग ओनली बैनर होर्डिंग एंड मार्केटिंग. गोयंकर के लिए कोई सोच नहीं रहा है, सिर्फ मार्केटिंग होर्डिंग बैनर के लिए लग रहा है गोवा में कि यही विकास है. हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई पेशंट लोग इतने खड़े हुए लेकिन कोई डॉक्टर नहीं होता. कॅज्युअलिटीन म्हण आनी इवन OPDन म्हण खंय सगळे कडेन एडमिशनां बी सगळे खूब पेशंट वाडले. आमी आतां कॅज्युअलिटीन म्हयन्याक 5 ते 6 हजार पेशंट पळयतात. आनी तुमचें हें म्हणणें खरें आसा की आमचो स्टाफ खूब कमी आसा. म्हणजे आमकां स्टाफ नर्सीस आनी हे MTS म्हणजे ते वॉर्ड बॉयज बी आसा ते खूब शॉर्टेज आसा. ते आमी कळोवनूय दिलां की आमकां शॉर्टेज आसा म्हणून स्टाफ दिवचे. एक दीस तुका 100 पेशंट येतात, एक दीस तुका 200 पेशंट येतात. सो आमचे ओवरऑल रातचे इन द हॉस्पिटल एक 5-6 डॉक्टर्स असतात अवेलेबल, पूण सगळे कॅज्युअलिटीन आसता म्हणून न्ही. आमचे 250 बेडेड हॉस्पिटल आसा, सगळे कडेन आसता न्ही. दोतोर वॉर्डान आसता. खंय गर्दी जाली कितें जालें की इमिजिएटली ते डॉक्टर्स मागीर ती आपोवन हाडटात. आनी तशें म्हाका दिसता राती तशेंच जालें. रातचे काल खूब कॅज्युअलिटीन खूब पेशंट जाले. मागीर तांणी वयल्यान जे वॉर्डान डॉक्टर आसा तांकां आपोवन हाडले आनी दे हॅव गिवन द सर्विसीस अकॉर्डिंगली. शॉर्टेज आसा स्टाफ नर्सी आनी हाजी सर्वंटांची MTS हाजी. पणजे उपरांत किंग मोमो कार्नवालाचो फौज फांटो घेवन मडगांवां साश्टीत. मडगांवां कार्नवालाक लोकांचो बरेपैकी रिस्पॉन्स. साश्टी मडगांवचो कार्नवाल.
खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.